नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, काळजांतली पयस करून कोडसाण एकामेकां मदीं वाडोवया उमेदीची गोडसाण. तुमकां सगळ्यांक संवसार पाडव्याची उर्बेभरीत परबी. हांव गौरीश परब आमोणकर. हांव प्रणिता रेडकर. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आयज संवसार पाडवो चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक येवपी संवसार पाडवो हो 3:30 मुहूर्तां मदलो एक. आमकां न्ही जाल्यार भिवपाची गरज आसा ती दिगंबर कामतीक, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. मंत्र्यांचो खाती वाटपाचो मुहूर्त निश्चित. फायद्याची खाती मेळोवपा खातीर मंत्र्यां मदीं रेसिंग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींतल्यान सादलो विद्यार्थ्यांकडेन संवाद. मायकलाची विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण नेमणूक. दिगंबर कामत काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीन स्थायी निमंत्रीत म्हूण जाहीर. सोळा तारखेच्यान गोवा डेरी करतली दूद दरात वाड. 2 ते 3 रुपयांनी वाड जावपाची शक्यताय. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक येवपी संवसार पाडवो हो 3:30 मुहूर्तां मदलो एक. ह्या दिसा नवीन वर्साक सुरवात जाता अशी व्याख्यायिका आसा. ह्या परबे निमतान दरेकाच्या घरा सामकार गुडी उबारिल्ली दिश्टी पडटा. गुडी उबारून लोक नवीन वर्साक येवकार दितात. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्यान लोक भांगर नव्यो वस्तू विकत्यो घेतात. गोंयान कांय कडेन खासा कार्यावळीचे आयोजन करतात. मुखावयली पंचायत वेंचणूकच न्हय जाल्यार 2024 वर्सान जावपी लोकसभा वेंचणूक लेगीत आमी जिखतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. पणजे घेतिल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या बसकेंत तो उलयतालो. विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण कित्याक लागून हारलो हाचेर विचार करपाची गरज आशिल्ल्याची सुचोवणी ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान उमेदवारांक दिल्या. काही मतदारसंघ आमी थोड्याशा मतांनी हल्ल्या उपरांत म्हणजे जिखल्या उपरांत आमी कशे जिखले हे जितके नेटान सांगता तशा हल्ल्या उपरांत सुद्दां आमी कित्याक हल्ले हाचे एनालिसीस आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी आनी आमचो अध्यक्ष हांच्यांनी प्रत्यक्ष थंय वचून करपाकूय सुरवात केल्ली आसा. कारण आमकां हल्ल्या उपरांत कित्याक हल्ले हें कळपाची गरज आसा. होर्डिंग्स उबारली म्हूण मतां मेळनात. तृणमूल काँग्रेसीन जाल्यार पावला पावला होर्डिंग्स उबारिल्ली पूण कांयच फायदो जालो ना. गोंयकारांनी तृणमुलाक तांची जागा दाखोवन दिल्ल्याची टिकाय तानावडेन ह्या वेळार केली. तशेंच आम आदमी पार्टीचेरूय ताणें उतरांचे फार पेटयले. की बऱ्याच जाणांक प्रश्न पडटालो, आमच्या केंद्रांतल्या नेतृत्वाकूय प्रश्न पडटालो. ते आमकां विचारताले की त्या हातूंतल्यान विमानांच्यान देंवतकच व्हडले तांकां जायराती दिसताले, व्हडलीं होर्डिंगां दिसतालीं आनी मागीर आमकांय म्हणटाले की तुमी कित्याक होर्डिंगां घालनात. म्हाका याद जाता आमी पळयतात की भारतीय जनता पार्टीन होर्डिंग म्हणटा तें केन्ना घालूं नाशिल्लें, पूण हे घालताले म्हणून आमकांय घालची पडली. आमची पब्लिसिटी आमी करपाक शकले. पूण ही होर्डिंगां घातली म्हणून मतदान जायना. आमी सांगताले, आमी बऱ्याचदा सगळे कडेन सांगताले निवडणूक 14 तारखेर जावनी. जशी टेम्पररी लायसनां जशें जात्रांक आनी फेस्तांक जशी दुकानांक दितात पळय, हे 14 तारीख जातकच घरा वयतले. ती परिस्थिती गोंयकारांनी हेंची करून दवरिल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सावंत सरकाराचो सोपुतविधी जावन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनूय जालें, मात आजून लेगीत मंत्र्यांक खातीं दिवंक ना. आतां हे खातें वाटप संवसार पाडव्याच्या मुहूर्तार जावपाची शक्यता व्यक्त जाता. ते खातीर क्रिमी पोर्टफोलियो मेळोवपाच्या आशेन मंत्र्यांची रेसिंग सुरू जाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत 8 आमदारांनी मंत्रीपदाची सोपूत घेतल्या.
तरीकय तांकां मंत्रीपदां दिवंक नाशिल्ल्यान तांचे खंय भितरल्या भितर चिंतून पाशियास काबार म्हाका खंयचे खातें मेळटलें काय PWD, हेल्थ, TCP, मायन्स का आनीक खंयचे ह्या प्रस्नाची दुगदुगी ह्या मंत्र्या मदीं दिसून येता. दोगा जाणांनी तर खंय TCP खातीर सामकी फिल्डिंग लायल्या जाल्यार बाबूश आनी रवीचो दोळो मात PWDचेर. विश्वजीत आनी रोहन खंवटे पेजात मंत्रीपदाच्या फाटल्यान जाल्यार माविन खंय उपमुख्यमंत्री पदाच्या सर्तीत. इतले मजगती कोणाक खंयचे मंत्रीपद दिवचे ते खंय दिल्लीत थारतले. ते खातीर सध्या हे निर्शेल्ले मंत्री आळीमिळी गुपचिळी अशें म्हणीत दीस काडटात. संवसार पाडव्याच्या निमतान तरी खातें वाटप जावचें अशी तांची आस्त. खंयचेय खातें पदरान पडूं आपूण तें निश्ठेन आनी प्रामाणीकपणान हाताळटलो अशेंय तांचें म्हणणें. ते खातीर वयल्या वयल्यान शांत दिसपी गोंयचें राजकारण मात भितरल्यान बरीच धुमशाणां घालता हें तितलेंच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शुक्रारा परीक्षे पे चर्चा कार्यावळींत विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. शिक्षक विद्यार्थी तशेंच विद्यार्थ्यांच्या आवय बापायच्या प्रश्नांक प्रधानमंत्री मोदीन जाप दिली. – 2014 से जब मुझसे इस कार्य के लिए आप सबने पसंद किया तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे. करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ. गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ. बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ. उस सब के जिस तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई. उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ. उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए. यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज, इतनी व्यापक एक्सरसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है. और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, सरकार कुछ भी करें तो कहीं न कहीं से तो विरोध का स्वर, कुछ न कुछ तो हर कोई मौका ढूंढता रहता है. लेकिन अब मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोश स्वागत हुआ है. और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है. ये सरकार ने नहीं बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है. अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था. आपको जो 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा. अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है. गोंय विधानसभेतलो विरोधी पक्ष फुडारी कोण ही उमळशीक निमाणे सोंपली. दिगंबर कामत काय मायकल लोबो ह्या दोगां मदल्या काँग्रेस हायकमांडान मायकलाची वेंचणूक केल्या. Just bring to your notice certain facts. स्पीकर सर, हांव मातसो इंटरप्ट करता, कारण ऑनरेबल अपोजिशन लिडरान जो रेज केला 44 का 46% जो म्हटलो पळय न्ही. रावात, तुम्ही समजशात दिगंबर कामत विरोधी पक्ष फुडारी म्हण, पण न्हय.
विरोधी पक्ष फुडारी म्हण निकतीच कळंगूटच्या मायकल लोबोची नेमणूक जाल्या. सरकार थापन जालें. मुख्यमंत्र्यान सोपूत घेतलो. नव्या सरकारान अर्थसंकल्प लेगीत मांडलो. मात विरोधी पक्ष फुडारी थारना. निमणे काँग्रेसीच्या हायकमांडान वट्ट 21 दिसा उपरांत ही नेमणूक केली. ही नेमणूक करपा खातीर राहुल गांधीक काँग्रेस फुडाऱ्यांची दिल्लीत बसका घेवची पडली. That is purely on the party to decide. हांव डायरेक्ट कमेंट करूंक शकना तेजेर. But if given, I am ready to accept it and to hold the fort in the assembly also and outside the assembly. गोयचे काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी दिगंबर कामतीचे पक्षा खातीरचे योगदान आणि निष्ठा पळोवन विरोधी पक्ष फुडारी म्हण दिगंबर कामतीचीच नेमणूक जातली अशी चिन्हां दिसताली. हेरांकूच न्हय तर गोयच्या मुख्यमंत्र्याक लेगीत घडये अशेंच दिसतालें. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिगंबर कामतीचो उल्लेख विरोधी पक्ष फुडारी असो केलो. कारण ऑनरेबल अपोजिशन लिडरान जो रेज केला 44 का 46% जो म्हटलो पळय न्ही, इट इज नॉट टील द 31 मार्च. स्पीकर सर, फक्त आमी इतकेच लक्षात हाडून दिले, अपोजिशन लिडर हे खूप सिनियर आसा. मात निमणे पक्षान काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीत स्थायी निमंत्रीत म्हण नेमणूक करून कामतीचे सांत्वन केल्याचे दिसून येता. 2022च्या गोयच्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 100% जैत मेळटलें ह्या आशेर आशिल्ली. वेंचणुके आदींच पक्षान परतून घरवापसी केल्ल्या मायकलाचेर विश्वास दवरून काँग्रेसीन ताच्या घरकान्नीक म्हळ्यार डिलायलाकूय उमेदवारी दिल्ली. आणि भाजपाचोच पारंपारीक मतदारसंघ शिवोलेंत पयलेच फावट एका अस्तुरेक उमेदवारी दिवन त्या मतदारसंघात वट्ट 1727च्या मार्जिनान जैत मेळोवन तो मतदारसंघ काँग्रेसी वटेन ओडून हाडलो. घडये मायकलाच्या बार्देसांतल्या राजकीय बळग्याचो विचार करून मायकलाक विरोधी पक्ष फुडारी म्हण जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोवा डेअरीच्या दूध दरांत वाड करपाचो निर्णय 3 वांगड्यांच्या प्रशासकीय समितीन बिरेस्तारा दिसा घेतलो. दूध उत्पादनाक प्रति लिटर 2 ते 3 रुपया वाड जावपाची शक्यताय आसा. प्रशासकीय समितीचे बसकेन ह्या निर्णयाक सहकार निबंधका कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत 16 एप्रिलाच्यान दूध दरांत वाड जातली. ह्या बसकेन अवित नायक, यशवंत कामत, आगोस्तीन मिस्किता आनी काशी नायक हाजीर आशिल्लो. दूध उत्पादकांक प्रति लिटर 2 रुपयांची वाड दिवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच वर्सुकी बसका 27 एप्रिलाक घेवपाचो निर्णय जाला. सध्या काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमा वयल्यान केंद्रीय सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकां मदीं तू मेमे चालू आसा. हाचे मजगती राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे सर्वेसेवा शरद पवार हांणी काश्मीर फायल्स सिनेमाक परवानगी दिवपाची गरज नाशिल्ली अशें म्हणीत भाजपाचेर आनी सिनेमाचेर खर टिका केल्या. तशेंच ह्या सिनेमा वयल्यान फट प्रचार केला अशें तांणी म्हटलां. एक फिल्म निकाली कश्मीर के बारे में. वो फिल्म में क्या दिखा है मुझे मालूम है, आप में से किसने देखा होगा. वो फिल्म देखने मगर आज जिनके हाथ में डाले जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होते हैं वो ऐसे पिक्चर को कंसेशन देते हैं और लोगों को कहते हैं कि ऐसा मूवी आपने देखने की आवश्यकता है. मोटर वाहन कायद्याची गोंयांत बिरेस्तारा राती 12 वरां सावन अंमलबजावणी सुरू जातल्या. हाच्या मुखार येरादारी नेमांचे उल्लंघन करप्यांक आदल्या परस 10 पटीन चड तालां फारीक करचो पडटलो. त्या खातीर वाहन चलोवप्यांनी येरादारी नेम पाळचे अशें येरादारी खात्यान कळीत केलां. गोंयांत 1 एप्रिला सावन गाडी चलोवप्यांक येरादारीचे नवे नेम लागू जातात. नेम तोडटल्यांचेर कारवाय करतले जाल्यार फुडल्या काळात रस्त्यांचे सीसीटीव्ही कॅमेरा तशेंच नियंत्रणा खातीर अत्याधुनीक यंत्रणांचोय वापर करतले अशें सरकारान सांगलां. आतां एक नदर नव्या तालवाच्या आंकड्यावरीचेर. गुन्यांवाच्या खास्ते खातीर सामान्य तजवीज 500 रुपया. परवानो नासतना वाहन चलोवप 10,000. वेग मर्यादा सर्वसामान्य वाहना खातीर पयलो गुन्यांव 1,000. वेवसायीक वाहना खातीर 2,000. गुन्यांव परतून जाल्यार वाहन चलोवपाचो परवानो रद्द करतले. धोक्याच्या पद्दतीन वाहन चलोवप 1,000. नोंदणी नासतना वाहन चलोवप 2,000. येरादारी खात्याच्या परवानगे बगैर वाहन चलोवप 10,000. वाहन चलयतना सीट बेल्ट लावना जाल्यार 1,000.
टेबल सीट दुचाकी चलोवप 1,000 रुपया दंड आणि 3 महिन्या खातीर लायसन निलंबित. हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलोवप 1,000 रुपया दंड आणि 3 महिन्या खातीर लायसन निलंबित. विमो नासतना वाहन चलोवप 2,000 रुपया दंड आणि 3 महिन्या खातीर लायसन निलंबित. हेर कांय राज्यांनी बेगोबेग सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केल्या, पूण कोरोना महामारी कारणां लागून गोंय सरकारान ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही खातीर. दिवचलच्या शिगम्याचे वैशिश्ट्य आशिल्लो वीरभद्र बेरेस्तारा राती पारंपारीक पद्दतीन व्हडा दबाज्यान दिवचलकारांनी मनयलो. भितरली पेठेंतल्या मठ मंदिरांत हो उत्सव मनयतात. ता थय्या तक थय्याच्या तालाचेर विशिश्ट पद्दतीन नाचपी वीरभद्राक पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. आणि हो वीरभद्राचे आमी हांगासर देवीक सांगणे करून हांगातून नाचत तो मठा मेरेन वयता. मठा कडसून गेला तो मागीर तो शांतावरचो सजो आसता, वयर देवीक बसयल्ली आसता, त्याच्या पोना जेन्ना तो पावता तेन्ना तेजेर अवसर येता. म्हूण तसोच ताका उखलून डायरेक्ट ते स्टेजीर व्हरतात आनी नाल्ल फोडून ते तिरतात आनी तोंडान घातल्या उपरांत तो आसा तसो परतो शुद्धीर येता. वट्ट 12 वर्सां उपरांत नार्वेच्या थोरल्या देवाची म्हळ्यार कोको देवाची जात्रा शुक्रारा जाता. ही जात्रा संवसार पाडव्याच्या आदले दीस म्हळ्यार शुक्रारा 1 एप्रिलाक व्हडा उमेदीन मनयतात. 12 वर्सांनी जावपी ह्या जात्रेक लोक व्हडा संख्येन हाजेरी लायतात. जात्रेक सुरवातीक नार्वे गांवच्या 5 वाड्यार फुलां दितात. सगळ्यांत पयलीं सप्तकोटेश्वराच्या देवळान वयतात, उपरांत नार्वे तारी. थंयच्यान परत कणकेश्वरी देवळान आयल्या उपरांत पुराय गांवांत देवाक नाचयत भोंवडयता. ह्या उत्सवाचें खाशेलपण म्हळ्यार ही जात्रा दर वर्सा जायना. जेन्ना देवाची इत्सा आसता तेन्ना देव भायर येवपाचे संकेत दिता, अशें थळावे लोक सांगता. हो आमचो कोको देव म्हणटा 12 वर्सांनी अशें आमी भायर काडटा. तेन्ना हेच्या पयलीं 15 मार्च 2010 आमी भायर काडलो तो. तेच्या उपरांत आतां तेन्ना हे कोको देव कशें आसता, 5 देवाचे जे पाटले आसता ते कळस जे आसता, कळस आमी 5 देवाचे पाटले कणकेसून घेवन येता. ते शांताराम पेंट करून थंयसर जो पाटलो तो मजगावडा ग्रामस्थ आनी गांवकारा तेंचो. मागीर खापऱ्या कडलो राम मंदीर मुड्डे वयलो. मागीर चावड्याचो हांगासलो खंयचो तळ्यांचो आनी सप्तकोटेश्वर. पूण अंदू काही कारणाचो सप्तकोटेश्वर पाटलो हाडूंक ना. तेन्ना 4 देवाचे पाटले येतले हांगासर. तेन्ना ते पाटले मागीर कणके देवान दिता. थंयसर मागीर ते फुलां जी आसा ती फुलां मागीर गुडी आसा ती गुडीक घालता आनी ती गुडी मागीर ते सबंद गांवांतून वयल्या चोर वाटेनसून ती व्हरता आनी म्हादेवाक मागीर भेट दिवपाक वयता. आनी थंयसून परत वयरसून ते मागीर चावड्या थंयसून रिटर्न येता मागीर सकयल ते. हें म्हत्व हेजें.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय शुक्रारा नार्वे वचून देवाचे दर्शन घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर नार्वेच्यान तुकाराम सावंत. पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री इम्रान खान हांच्या आड अविश्वास थाराव मांडला. देखून इम्रान खान सरकाराचेर नवे आरिश्ट आयला. ह्या थारावेचेर 3 एप्रिलाक मतदान जातले. पाकिस्तानाची इबाडिल्ली अर्थवेवस्था, म्हारगाय आनी विदेश धोरण तशेंच हेर पावड्यार इम्रान खान पुरायेन अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप तांचेर केला. क्रिकेट खेळा मैदान गाजोवन उडोवपी ह्या म्हान खेळगड्यान 1996 वर्सा पाकिस्तानान तेहरीक ए इन्साफ नावाच्या राजकीय पक्षाक जल्माक घातिल्लो. उपरांत पाकिस्तानाच्या राजकारणात तांणी सक्रिय प्रवेश केलो. 1997, 2002, 2013 आनी 2018 वर्सा तांणी वेंचणूक लढयली. 2018 वर्सा इम्रान खानाच्या पक्षाक भोवमत मेळ्ळें. प्रधानमंत्री जावपाचो मान ताका मेळ्ळोच, पूण फाटल्या 3 वर्सांच्या काळात पाकिस्तानाची अर्थीक स्थिती पुरायेन इबाडली. ह्या काळात पाकिस्तानाची अर्थवेवस्था सुदारपा खातीर कसलेच यत्न जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत ताच्या सहकारी पक्षांनी ताची साथ सोडली. परिणाम इम्रान खान हाचेर अविश्वास थाराव दाखल केलो. कि हमारी अब संडे को वोट दी जाएगी. इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा. क्या वही गुलामाना पॉलिसी, करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, नैब में इनके केसेस पड़े हैं, तो क्या कौम इनको फिर जो 30 साल से कह रहे हैं, अच्छा कह रहे जी इमरान खान ने मुल्क बड़ा खराब, आज क्यों ये सारा कर रहे ड्रामा, इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया. इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुए हैं. 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर. तो ये अगर मुल्क खराब था, ये अगर हालात बुरे थे, तो ये क्या 3.5 साल में हो गए हैं. और मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो हमने किया है, किसी भी फोरम इंडिपेंडेंट माहिरीन को आप बैठाए, उनसे पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ. तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा. इम्रान खान हांच्या पक्षाकडेन 156 सदस्य आसात. पूण इम्रान खान हांणी राजीनामो दिलो ना जाल्यार अमेरिका पाकिस्ताना वांगडा आशिल्ले संबंध तोडटलो अशी धमकी दिल्ल्याचो आरोप इम्रान खान हांणी केला. आपल्या आड हेर विदेशी देशांनी रचिल्ल्या कारस्थानांक आपलेच लोक कशे मजत करतात हे सांगपा खातीर तांणी 31 मार्चाक पाकिस्तानाच्या जनतेक संबोधित केले. मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें. मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं. मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी. मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो. लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं उस दिन, ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहां. मैं अभी भी लोगों को ये, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहां बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूं कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है. ये ना लोगों ने आपको माफ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी इस बात को माफ करना है, भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ करना है और भूलना है लोगों ने. ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहां लोगों के साथ मिलके एक वो गवर्नमेंट जिसकी आजाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई. ये कोई आपको माफ नहीं करेगा. क्रिकेट खेळा मैदानाचेर आपूण जसो लढत रावलो तसोच आतांय लढटलो. आपूण राजीनामो दिवचो ना अशें इम्रान खान हांणी स्पश्ट केला. इम्रान खान हांच्या भावनीक भाशणांक पाकिस्तानी जनतेचो बरो प्रतिसाद मेळटा. पूण 3 एप्रिलाक जावपी मतदाना उपरांत
इम्रान खान प्रधानमंत्री उरचे नात असे राजकीय जाणकार सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. संवसार पाडव्याच्यो सगळ्यांक परतून एक फावट हुनहुनीत परब्यो. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.